दिसता खंय तरी आमी मार्ग जो तेणें दाखयल्लो तो आमी सगळे लोक इसवल्ल्या आनी चुकल्या. मार्ग चुकला आनी इसवल्ल्या पासून तेचे वांगडा जॅक दी सिक्वेर जो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आहलो, ते दोगांचे स्टॅच्यू कलंगुटान आहा. हिंगा भाऊसाहेब बांदोडकर आहा, ते सायडीक जॅक सिक्वेर आहा. हे दोगांयचे एकदम बरे पडटाले. ते एसेंब्लीन जे ते भाशेन आपले विशय मांडटाले आनी जे गोंय फुडें वचपा खातीर गरीब लोकां खातीर तेंच्यांनी जो कायदो केलो, कूड आसूं मुणकार आसूं, आनी जॅक सिक्वेरान थिंगा सपोर्टूय केलो त्या कूड आनी मुणकाराक. आनी तेजे उपरांत जे गोंय गोंयकारां खातीर राखपा खातीर जॅक सिक्वेरान जी चळवळ चालू केली त्या खातीर आयज आमी हिंगासर उबे आहा गोंय म्हणून. धाकटुलें आमचें गोंय खंय तरी दिसता. आनी म्हाका दिसता काल राती भाऊसाहेब बांदोडकर तेच्या स्वप्नानूय येयल्लो आसतना आनी कितें तरी तेच्या कानान सांगून गेलो. त्या खातीर एकनाथ भाई ना जाल्यार झप्प करून मोठ्यान केन्नाच उलयना. आयज तो चड मोठ्यान उलयलो आनी तेणें चिंता व्यक्त केली. आनी खरी गजाली चिंता व्यक्त करपाची गजाल आसा आनी गोंयकारांनी चिंता व्यक्त करपाची गरज आहा. आमी गोंयकारां वांगडा आहा, गोंयकारां वांगडा रावतले. आनी म्हाका दिसता जे आमचे गुरुदास बाबान सांगला की गोंय सांबाळपाक जाय आनी सांबाळतले जाल्यार सगळ्या गोंयकारांनी एक जावपाची गरज आसा. आनी एकनाथ भाई असल्या लोकांक राग येवप इतलो हे खंय तरी म्हाका दिसता की चिंता आमी सगळ्यांनी करपाची गरज. चड उलयना हांव. आमी प्रत्येक फावटी बर्थ एनिवर्सरी डेथ एनिवर्सरी हिंगा येवन उलयता, पूण उलटेच जाता. ती लोकांनी चिंतपाची गरज आहा. आमी तुमच्या वांगडा आहा आनी तुमच्या वांगडाच रावतले. पूण जर तर गोंय फुडें सांबाळपाक जाय, हे दोंगर फुडें सांबाळपाक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी एक रावचें पडटलें. नाजाल्यार गोंय आनी गुरगांव सेम आहा. ते गुरगांव गोंय, गोंय गुरगांव अशें जातलें आनी तुमी उलोवपाकूच उरतले आनी पॉलिटिशनाकूच ब्लेम करतले. तशें ना, तशें ना. तें आमी तितून ना. पूण जर तर आमकां कितें बरेंपण करपाक जाय जाल्यार आमी एक रावपाक जाय. बाब गुरुदासान सांगला, एकनाथानूय चिंता व्यक्त केल्ली आहा आनी आमी अशे मनाचे आहा सगळे गोंयकार. भाऊसाहेब बांदोडकराचे फॉलोवर कोण, तेजे वांगडा रावले. वेदर इट इज बिफोर द ओपिनियन पोल और आफ्टर द ओपिनियन पोल. ओपिनियन पोला उपरांत पासून सगळे क्रिस्तांव भाऊसाहेब बांदोडकरा वांगडा. ते आमचे गोंय म्हणटा पळय ते आमी सगळे एक. क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम सगळे आमी त्या टायमारसून एक आहा आनी फुडें एक रावपाची गरज आहा. खूब जाण लोक कशे येतले मदेकात घुसपट घालपाचे प्रयत्न करतले. आमी ते हितून पडपाक उपकारना त्या ट्रॅपान. हे ट्रॅपान पडत जाल्यार फुडें अहेंच जातलें. आनी आमी सगळे एक रावत जाल्यार फुडल्या फावटी बरे दीस आमकां मेवतले आनी बरो गव्हर्मेंट मेवतलो, बरे सगळे जातले. आमी पयल्ले आहा, आमी सरकार पक्षाचे मनीस, पूण आमी पयल्ले आहा हे एसेंब्लीन कितें जालां पळय. आनी चिंता व्यक्तय केली आमी मुख्यमंत्र्या कडेन की हें सारकें जावंक ना. इतली बिलां आमी मांडली, इतली बिलां फाटीं घेतली. 33 जाण आमदार आमी, 33 एक पासून बील फाटीं घेवंक पानासलें. एक पासून बील जर तर बील सारकें आसलें जाल्यार, बील जर तर सारकें आसलें जाल्यार एक पासून बील फाटीं घेवपाची गरज ना. आमी शिकल्या, एसेंब्लीन शिकल्या, शिकता मरोसर. जितले पासून आमी एसेंब्लीन आसतले तेन्ना पासून शिकतले आमी. पूण तितले तरी आमकां खबर आहा की जेन्ना सरकार पक्ष जेन्ना बील मांडटा, हें बील गोंयचे जनते खातीर मांडटा. आनी जेन्ना आमी जनता म्हणटा, जनता म्हणजे तुमी सगळे जाण आनी आमी आहा भितर. बील फाटीं घेयना केन्नाच. कित्याक तूं शुअर आहा हें बील आमी लोकां खातीर मांडटा. हें बील आमी खंयचे तरी सगळे गोवन जी आमची कम्युनिटी आहा तेंचे बरेपणा खातीर हें बील मांडलेलें आहा. पूण तुमी चॅक करा, मॅक्सिमम बिलां आमी फाटीं घेतली. हितून कळोन येता की खंय तरी सारकें ना.
बेश्टे नंबर आसलो म्हणून सरकार चलना. सरकार चलता सगळ्या लोकांच्या आधाराचेर आनी 33 नंबर आहा म्हणून आमी चिंतपाक उपकारना की हे सगळे आमी ग्रांटेड घेतलेले आहा अशें खंयसरूच ना. आनी अशें जाल्लें आहा आनी त्या खातीर वेगवेगळे जी बिलां आहा ती जेन्ना ऑपोजिशनान आनी आमी बसून जेन्ना उलयले सभागृहान की हे सारकें ना म्हणून मुख्यमंत्र्यान फाटीं घेवची पडली ती बिलां. अशें जायना. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन परतून बसतलो. हे सगळे रॉंग जे जाल्ले आहा आनी जाता तेजेर बदल घडोवन येवपाची गरज आहा. आनी नमस्कार. आज भाऊसाहेबाची 51वी पुण्यतिथी ही साजरी करपाक आमच्या मदकात आमच्या ह्या भागातले आमचे लोकप्रिय आमदार मायकल लोबो, ॲक्टिंग सरपंच गीता परब, ह्या वाड्यातले मेंबर अलेक्स कुतिनो, आमचो दुसरो तिवायडचो मेंबर रॉड्रिगीस आणि इतर माझे सगळे हांगासरले जमलेले माझे सगळे प्रसाद आणि तसो प्रसाद शिरोडकर आणि दत्तप्रसाद दाभोलकर हे सगळे मान्यवर सगळ्या उपस्थिताच्या या वतीन आजचो आमी हांगा हो पुण्यतिथी साजरी करपाक आमी सगळे एकठावले आसात. पयल्या सुवातेर तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करपाक हांव विनंती करता ॲक्टिंग सरपंच सौभाग्यवती गीता परब यांनी तुमच्या सगळ्यांचे मनपूर्वक स्वागत करता. गुड मॉर्निंग. देव बरो दीस दिवं सगळ्यांक. आयज आमचो चीफ मिनिस्टर स्वर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर यांची पुण्यतिथी. त्या निमतान आयज आमचे मदीं हाजीर आसात आमचे MLA मायकल लोबो सर, आमचे मंडळ अध्यक्ष यशवंत कानोळकर, आमचो ZP दत्तप्रसाद दाभोळकर, माझे सगळे पंचायतीचे वांगडी, तसेच पर्रा पंचायतीची मेंबर शीतल वेडकर, हांगा जमलेले सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता, कालांगूटचे सगळे मंडळ, प्रेस मिडिया आणि हांगा जमलेले सगळ्यांक म्हाजो येवकार. आयज आमच्या लाडक्या भाऊची पुण्यतिथी. आयज आमी तांकां याद करता. तेंच्या कार्याक जे तेंच्यांनी कार्य केलें आमच्या गोंया खातीर, जे शिक्षणीक क्षेत्रांत तेणी काम केलें, जे समाजा खातीर काम केलें, तेचे आमी सदैव ऋणी आसात. तर ह्या ल्हानशा सुवाळ्याक सगळ्यांचें हांव स्वागत करतां. देव बरें करूं. आमच्या गोंयचे पहिले मुख्यमंत्री लोकप्रियाचे कैलासवासी भाऊसाहेब बांदोडकर यांचं आज पुण्यतिथी. एक असो हो मुख्यमंत्री जावन गेलो, एक अजरामर असो मुख्यमंत्री जावन गेलो. जरी आजच्या दिसा ह्या भाऊचे देवासन जाल्ले तरी पुतळ्याच्या रुपान ते आयज आमचे पळकुटी आसात आणि आपले आचार विचार दिवच्या खातीर आणि त्यांचे विचार म्हणजे एक आदर्श विचार ते आम्ही घेवच्या खातीर तो पुतळ्याच्या रुपान हांगा आसा. तेची नजर सगळीकडे आहा. कोण भ्रष्टाचार करता, कोण वायट कितें करता, हांगा कितें थाराव मांडटा, त्या थारावाच्या मागीर कितें पानिपत कशें आसा ते सगळें खबर आहा. म्हाजो मित्र भाऊसाहेब बांदोडकराचो वांगडी, त्याच्या वांगडा भोंवपी, तशेंच आमचे विशाल बाकाल, आवस पिटर, अशें खूब जाण नांवां घेण्यासारखी आसात म्हजी. पूण एक दिसता वायट म्हणजे कितें, आमचो एकनाथ बाब हांगा तिडकीन ठराव मांडटा. हांवें तिणें ठराव मांडलेलो की भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव दिवचें विमानतळाक. भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नांवान विद्यार्थी दीन म्हणून साजरो करचो अशें तरी ठराव मांडलेलो. आतां आनी तेणी खूब 4-5 कितें ठराव मांडलेला, पूण ह्या ठराव सगळ्या कागदाची तोपली वयता. हांव चड काय उलयना. भाऊसाहेब बांदोडकराचो दीस आसा आयज. आमी सगळे भाऊसाहेबाचे विचार करून फुडें सरया आनी आमच्या वार्ताहरान सांगला आमच्या मिडियाच्या तो नवा सारको येवन गेलो, तेचो स्वाभावीक राग येण्यासारको. तो राग बिगा मातशें पयस जाल्या बिकॉज ऑफ भाऊसाहेब बांदोडकर. आनी सगळे आमी हातीक हात घालून ते पळोवचे जे विकास कितें आहा, तेणी मांडलेले जे कितें आमचे ठराव आहा ते आमदाराक सांगता ते फुडें घेवन वचया. मागीर आमदार सांगता कितें ना दिल्लीसून फोन येयला आनी नांवां चेंज जाली म्हणून. तूं अशें करूं नाका. दिल्लीसून हांगा म्हाका आतां परत राजकारण मातशें उलोवचें पडटा. दिल्लीसून हांगा ते गोंया मतां मागोंक येता मरे. आं जर तुमकां गोंयच्या लोकांची कदर ना जाल्यार मतां म्हाका घेवं नाका दिल्लीसून तुमी. इतलें उलयता आनी हांव देव बरें करूं. भाऊची 51 पुण्यतिथी आमी हांगा
तुरंत ताका भोंवपाक ना सगळ्या उमेदवार आमचो गांवचो डायनामीक MLA वयतलो भाऊ पंचायत सरपंच पंच आनी हांगा सगळे भाऊचे प्रेमी हांगा वर्सान वर्स येतात भाऊची आशिर्वाद घेवपाक. भाऊ एक सगळो गोंयचो एक बरो झुंजार नेतो जावन गेलो. ज्या भाऊन आयज लोकां पासत जायतें काम केलें. खेड्या पाड्यांनी शाळा गेल्यो, गोरगरिबांक लागून कायदो केलो, मुणकार कायदो केलो. असो एक भाऊ आमचो म्हान नेतो जावन गेलो. ते तुम्ही पळयतात GNH.